विसा उपरांत येवकार संजय इश्कॉलाच्या विद्यार्थ्यांनी कला अकादमीच्या जोड पालवान पणजे चित्रकला प्रदर्शनाचे आयोजन केल्लें। ह्या सुवाळ्याक कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हजर आशिल्ले। आर्डेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। ह्या आमच्या भुरग्यांक आमी प्रमोट करप, तांचे कलेक वाव दिवप हे तितलीच आमची जबाबदारी जावन आसा। जरी देवाच्या आशिर्वादान तांची बुद्ध किंवा मदीं सुद्दां जर मातशी जर वीक जर आसली जाल्यार आमी तांकां सगळ्यांनी बळ दिवपाचें गरज आसा। ताचे भितर लपिल्ले प्रत्येक गुण जो आसा त्या गुणांक एक वाव दिवपाची गरज आसा आनी तांकां अशें खंयच तरी जावपाक जायना की खंय तरी आपल्या कोणाचो आधार ना। आमी ह्या जगान जी वावरतात ते जगान आमी सुखी आसात, समाधानी आसात आनी म्हणूनच अशा तरेच्या प्रत्येक कार्यक्रमाक हांव उपस्थिती रावपाचो प्रयत्न करता इन स्पायट ऑफ माय बिजी शेड्यूल। कारण जो पर्यंत ह्या भुरग्यांक आमी आधार करपाक शकना किंवा जो पर्यंत आमचो वेळ ह्या भुरग्यां भितर आमी घालपाक शकना तो पर्यंत म्हाका दिसता आमचो मनीसपण जें म्हणटा तें कितें आसा तें जागे जावपाक शकना। आनी आमी एक चॅलेंज घेवपाची गरज आसा। वी हॅव टू एक्सेप्ट द चॅलेंजीस। कारण देव सुद्दां एका हातांतल्यान जर काडले जाल्यार दुसऱ्या हातांच्यान आमकां दिता आनी ताचे खातीर प्रयत्न करप हें अत्यंत म्हत्वाचें आसा। आनी प्रयत्न करणाऱ्याच्या मुखार केन्नाच हार ही केन्नाच आसना। तांकां यशाची पायरी ही निश्चितूच मेळटा। जे टिचर्सांनी तांकां हेल्प करून एक पेंटिंग्स बी हांवें जे पळयतले तातूंत तुमकां दिसतलें की इतली क्रिएटिविटी ह्या भुरग्यां मदीं आसा आनी ही तांच्या मदीं जी क्रिएटीव आसा ती लोकां मदीं पावची, लोकांनी ताचो आस्वाद घेवचो म्हणून हे एक्झिबिशन कम सेल आसा। फक्त एक्झिबिशन ना म्हणटा ती सेलूय आसा आनी जो अमावंट मेळटलो सपोज अ पेंटींग गेट सोल्ड दॅट अमावंट वील डायरेक्टली गो टू स्टुडंट हो एक विचार हाच्या फाटल्यान आसा। एक इकॉनॉमीक तांकां एक हें मेळचें, इंडिपेंडन्स मेळचो की आपुणूय कितें करूं शकता आनी तांकां एक मोरल बूस्ट मेळचो आमच्या सगळ्यां कडल्यान म्हणून हो कार्यक्रम आमी हांगा राबयतात। ह्यान पयलीं आमी कला अकादमीन एक्झिबिशन भरयताले चवथे कडेन, दिवाळे कडेन, तें सुरूच आसतलें। पण हो जो उपक्रम आसा कला अकादमी कडेन रिक्वेस्ट करता अध्यक्ष हांगा आसा की आमकां असो तांच्यांनी हो जागो दिवचो ज्या कारणान की आमी चडांत चड भुरग्यांक एक्सपोजर दिवंक आमकां मेळचें। फक्त संजय स्कुलांनी बाकीचीं स्कुलां आसा, संजय स्कुलाचे जरी 4 सेंटर्स गोंयभर आसले तरी इतर जवळ जवळ 20 स्पेशल स्कुल्स आसा गोंयभर, त्या भुरग्यांकूय एकाच प्लॅटफॉर्माचेर हाडून एक संदी आमी सगळ्यांनी उपलब्ध करून दिवपाक जाय अशें म्हाका दिसता। Sanjay Center for Special Education Goa and the students of Sanjay Center Special Education Goa is organizing a 4 days art and painting exhibition come sale at Kala Academy in Art Gallery. The painting exclusively done by our special children and whatever amount generated from the sale will be given directly to the students.